नमस्कार इश्टानो. ह्या दिसांनी आमी बिजी आहा कारापूर लोधा प्रोजेक्टाच्या प्रोटेस्टान जे गांवचे लोक बसला त्या प्रोटेस्टाक लागून आमी बिजी आसा. तितूंतल्यानूच आमकां काल एक बरो विशय मेळ्ळो एक व्हिडिओ काडपाक आनी खाशें करून आतां तिणसाण जाला तरी आसतना म्हटलें मुद्दामून काडया सो दॅट हे उदाहरण घेवन आमकां एक पॉयंट पास एक्रॉस करूंक मेळटलो, तुमच्या पर्यंत पावोवंक मेळटलो. तो विशय म्हटल्यार स्थानीक आमदार बाब प्रेमेंद शेट हेंच्यांनी पहिल्यांदा 18वो दीस जातो कोणी किंवा 18वो दीस आसतना प्रोटेस्टाचो MLAन तोंड उगडलें आनी कितें म्हणून उगडलें म्हणपाक लागलो आपल्याक प्रोजेक्टाचें कांयच खबर ना. इश्टानो तेंच्याच तोंडांतल्यान तुमी आयकून घेया तेंचें म्हणणें कितें आहा तें, विचार बीन नाका, तेंचें म्हणणें कितें आहा तें तो स्वताक डिफेंड कसो करता की 18 दीस जाले तरी आसतना प्रोटेस्ट चल्ला तो थंय पावूंक ना. तो म्हणटा कितें आनी वाय दीस एप्रोच इज नॉट एक्सेप्टेबल मोर पर्टिक्युलरली एज अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव एक वाठाराचो आमदार तो, एक कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार तो, आनी असल्यांक MLA कडल्यान असली आन्सरां एक्सेप्टेबल ना ते कित्याक तेजेर आमी चर्चा करया. नाव विथआउट गोईंग इन टू द डिटेल्स की तो सांगतालो ते खरें काय फटींग, सत्य काय असत्य, ताका फूल बेनिफीट ऑफ डावट दिवया की तांकां गांवचे लोक पयलीं वचून मेळोंक नासलेले किंवा तांकां प्रोजेक्टा बद्दल म्हायती ना, हें सगळें तो सांगता पळय तेजेरूच आर्ग्युमेंट करया विथआउट गोईंग इन टू. म्हटल्यार गांवच्या लोकांनी सांगलेलें आसा की तांकां ते पयलीं वचोन मेळ्ळेले, तांकां रेप्रेझेंटेशनूय सबमीट केल्लेलें. विथआउट गोईंग इन टू दॅट एंगल तो सांगता तितल्याच मुद्द्याचेर आमी चर्चा करया. तुमी पयलीं तो कितें म्हणटा तें आयकून घ्या इश्टा. बरं, ते प्रोजेक्टाचे तुम्ही समर्थन करता काय म्हणटा त्या? ना, हांवें समर्थन करपाच्या बाबतींत कांयच सांगना कित्याक त्या प्रोजेक्टाच्या म्हाका कांयच खबर ना म्हणून सांगलें हांवें तुमकां ना मग आमदार ह्या नात्यान तुमकां अजून मेरेन त्या प्रोजेक्टा बाबतींत कांयच खबर ना? आमदाराक कळनाशिवाय अशे खुबशे गोश्टी घडटा. तो तेजो प्रायवेट प्रोजेक्ट अशें म्हटल्या उपरांत त्या प्रोजेक्टाची म्हायती म्हाका दिवंकूच जाय अशी ताका दिसूंक ना दिसता. पूण आमदार ह्या नात्यान तुमच्या मतदारसंघाक येता ते जाणून घेवपाचे अशे प्रयत्न तुमकां दिसले ना? ते जाणून घेतला पण डिटेल ना न्हू म्हाजे कडेन. पयले इश्टानो आयकल्यात आमदार कितें म्हणटा तो, स्थानीक आमदार. आतां एट मल्टिपल फ्रंट्स इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव, मोर पर्टिक्युलरली अ MLA ऑफ अ कॉन्स्टिट्युन्सी. तो म्हणटा आपल्याक खबर ना, तांकां म्हायती ना. आमदार एका कॉन्स्टिट्युन्सीचो इन्चार्ज तो, तांकां पयलें परमिशन ह्या प्रोजेक्टाक गेल्लेले हे पळया इश्टानो 18 एप्रील 2024 पयलें परमिशन गेलां TCPंतल्यान. आतां आमदार जर म्हणटा आपल्याक खबर ना, 2 वर्सां उपरांतूय तुमकां खबर ना की तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या गोंयचो सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट येता तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. बरें, तरी बेनिफीट ऑफ डावट दिवया. 18 दीस थंयसर लोक प्रोटेस्ट करता ह्या प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध, तरी आसतना आपल्याक खबर ना प्रोजेक्टाचे डिटेल्स. नॉट एक्सेप्टेबल एज अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव, एज द हेड ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी. एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. प्रायवेट कंपनीन आहलेले इतल्यान तुमकां सस्पेंड सोडूनच दिया, टर्मिनेट करतले आहले. बिकॉज इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट दीस. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें घडटा तेजो प्रायवेट प्रोजेक्ट आसतलो, तांकां दिसूंक नासतलें, आपल्याक सांगूंक जाय अशें. तूं ताका नोकरी करता काय कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार तूं? पूण MLAंक तेंची कामां कितें ती खबर आहा काय ना तो आतां व्हडलो प्रश्न येयल्लो आसा. तुका तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, चल बरें, तुका कोणी लिपोवन थेयले, ते पॉलिटिक्स करतात, ते बसला ते राजकारणी थंयसर बसला आतां प्रोटेस्ट करपाक. तुज्या पेक्षा व्हडले राजकारणी किंवा तुका कॉम्पिटिशन दिवपी राजकारणी बसलेले आहा थंय. मागीर इन दॅट सर्कमस्टेन्सीस तूं आनीक कॉशियस जावपाक जाय आहलो न्हू. तुवें आपलो जोर लावन तूं आतां सरकारान आहा, तुका RTI बीन घालपाची गरज ना. तूं डायरेक्टली थंयसर वच आनी आपल्याक डॉक्युमेंट दाखय रे, नाल्यार दी रे म्हणूं शकता.
पूण ताका लागून इच्छा आसपाक जाय आनी तशेंच दम आसपाक जाय. कितें डिफेंड करतलो न्हू आपलें रेप्युटेशन, आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आपलो गांव किंवा आमचें गोंय, आपलें गोंय हें डिफेंड करतलो जाल्यार दम जाय. इच्छा ही जाय, तेज्या वांगडा दमूय जाय. हो ज्या तरेन उलयता इश्टानो तितूंतल्यान अशें दिसून येता की तेजो प्रायवेट प्रोजेक्ट ताका दिसूंक नासतलें सांगपाक जाय अशें. म्हटल्यार तूं तेजे नोकरेक आसा आनी तेजे डिपार्टमेंट एक सांबाळटा ना तो प्रोजेक्ट करतलो आपल्याक सांगूंक जाय अशें दिसूंक ना. आपलें काम कितें आहा तर आपली कितें चूक तेणी सांगूंक ना जाल्यार आरे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो करता. हांगासर आमदारांचो किंवा पब्लीक रेप्रेझेंटेटिव्ह इवन एट पंचायत लेवल एक देख घेवपा सारकी गोश्ट आसा की जेन्ना तुमी कोणा कडल्यान उपकार घेतात पळय आनी तुमी जेन्ना पब्लीक सर्वीस, पब्लीक सर्वंटाच्या पोस्टार पावतात तेन्ना मागीर तुमकां अशी परतफेड करची पडटा. प्रोजेक्ट ओपोज करतलो काय म्हटल्यार तो ओपोज करतलो काय ना ते आपल्याक खबर ना म्हणटा. एटलिस्ट थंयसर लोक प्रोटेस्टाक बसला म्हणून तरी हय आपूण लोकां वांगडा आसा आनी तेंच्या वांगडा रावन आपूण अपोज करता हें म्हणपाक जाय आसलें. पूण तेज्या तोंडांतल्यान ती उतरां येयना. कित्याक येयनासतली? विचार केला इश्टानो, कित्याक येयनासतली? हो तेंच्या उपकाराक आसा. हेंच्यांनी तेंचे कडल्यान फायदो घेतलेलो आसा. आतां असले जे नोकर प्रवृत्तीचे किंवा मेंटेलिटीचे म्हटल्यार जांकां लिडरशीप क्वॉलिटीच ना असल्या लोकांक तुमी निवडून हाडून आपलो आमदार केला पळय जाल्यार ही अशी परिस्थिती जातली. कशी जावची ना? तो स्वताकूच तेंचो नोकर असो ट्रीट करता. तेजे उच्चार, तेजी उतरां पळयत जाल्यार तो म्हणटा तेका सांगूशें दिसूंक ना. आरे तूं आमदार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, तो गांव तूं पालक त्या गांवचो, राखणदार कसो तुका निवडून हाडला त्या लोकांनी आनी तूं सांगता त्या गांवान कितें येता जाल्यार तेंच्यांनी आपल्याक घेवन सांगूंक जाय मागीरूच आपूण कितें तो पळयतलो. नॉट हो एप्रोच एक्सेप्टेबलूच ना. इवन ऑन द कॉन्ट्ररी त्या गांवच्या लोकांनी सुद्दां जर तुका येवन सांगलेलें न्हू आमकां तो थंय प्रोजेक्ट जाय म्हणून आनी त्या गांवच्या हितान ना जाल्यार तुवें ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय. तुवें कॉन्ट्ररी स्टँड घेवपाक जाय. कित्याक ओवरऑल पब्लीक बेनिफीट, लाँग टर्म प्रॉस्पेक्टीव ऑफ दॅट विलेज आनी युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी हें पळोवपाचें काम तुजें. आनी हितून हांव प्रेमीन शेटाची चूक धरिना. कित्याक आमी जे वोटर्स आसा पळय, आमचे जे वोटर्स आसा तेंची अपेक्षा इतली सकयल पावलेली आहा की आमकां नरकासुराक तेणी डोनेशन दिल्या पुरो, आमचे एक दांडिया तेणी प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्या पुरो, आमच्या फॉर्माचेर खंयची ती लाडली लक्ष्मी आनी त्या फॉर्मांचेर तेणी सायन केल्या पुरो, तेजे उपकार जाले. हें काम करपाचें काम आमदाराचें न्हू. टू एन एक्सटेंट CM जेन्ना एक्सिडेंट जातो कोणी गाडी घेवन रावला काय न्यूजवाले व्हडली बातमी करता CMन आपली गाडी थांबयली आनी एक्सिडेंट जाल्लो तेजी मदत केली. CMाचें काम एक्सिडेंट कशें जावचें ना तें पळोवप. एक्सिडेंट जातो कोणी मदत केली म्हणून ताका वयर चडोवन तेजी एडवर्टिजमेंट करप न्हू. लोकांकूच खबर ना आमदारा कडल्यान कितें डिमांड करपाक जाय ते, कितें अपेक्षा करपाक जाय, ती एक्सपेक्टेशन कितें आसपाक जाय ते आमची चुकी आहा. आमी आमचे जर एक्सपेक्टेशन वाडयले जाल्यारूच आमकां बरे पब्लीक रेप्रेझेंटेटिव्ह मेळटले, ते पंचायतीन जावं किंवा एसेंब्लीन जावं. म्हणून लोकांक मातशें आतां शिकपाची गरज आसा आनी विचार करपाची गरज आसा. सो विचार करा इश्टां. देव बरें करूं.